परिसरा कळंगुटे व्हडा भक्तिभावान श्री बाबरेश्वर देवाचे जात्रेक सुरवात जाल्या। पुराय गोंयांत श्री बाबरेश्वर देवाची जात्रा ही केळ्यांची जात्रा म्हूण फामाद। ही जात्रा 6 मार्च मेरेन सुरू आसतली। देव बाबरेश्वराक कळंगूट पुलिसांनी सलामी दिली। ह्या जात्रेक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भावीक दर्शन घेवपाक येतात। उपअधीक्षक जिवबा दळवी हाणें जात्रेक हाजेरी रावन देवाचो आशीर्वाद घेतलो आनी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली। 2016 साली एकदा पांय पडल्या उपरांत हांवें मनाचें कथन 2-3 म्हाका तकले टेन्शन आशिल्लें कथन केलें देवाक विथीन पुलीस स्टेशन वता म्हणल्यार म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जाले। इट इज अ फॅक्ट। आनी त्या दिसा पासून आज दीस पर्यंत एवरी इयर बाबरेश्वर जात्रा केन्नाच चुकयना। आनीक हांव 2 वर्सां 8 म्हयने कलंगूट पुलीस स्टेशन आशिल्लो आनी इतलें बरें काम हांगा जालें। लोक आख्खे कम्युनिटीचे लोक आनी हांगा गांवच्या लोकांनी म्हाका काम करपाक खूब मदत केली। आनीक हांव लोकांक समस्त गोंयकारांक बाबरेश्वर देवाची जात्रा आसा तुमी येवन हांगा देव पांय पडपाचें आनी ह्या देवळाक तेंच्या कमिटी मेंबरांक सांगल्या त्या भाशेन बेगीन कंप्लीट जावपाक हातभार लावपाचो। आनीक सगल्यांक जात्रेचे हुनूर परबी आनीक सगळे कमिटी मेंबरांक पासून ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी अशीच वर्सा बरी मोठ्या प्रमाणे जात्रा घडोवन हाडची आनी देवाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचो हे देवा कडेन मागता। आता 60व्या जात्रेच्या पयले सगळ्या तमाम गोंयच्या लोकांक आनी कोंकणकारांक जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता। तो बाबरेश्वर देवस्थान हे जागरूक देवस्थान हांगासर लोक म्हणजे खुशेन येतात इतून येतात की बाबरेश्वर भक्त पळय ते आपले हाकेक पावता म्हणून हांगा पळयता लोक पयल्या खेळाचे फुडें येता हांवें आंगण करता म्हणून कोणें म्हाज्या शरीर येवची जावं कोण सीख जाला जावं कोण आपलो जावचो बरें पाहिजे जावं कित्याक पयलें पुलीस येतात बट आपले जाल्या उपरांत ते घड हाडून पण 5 दिता 10 दिता अशी प्रथा वाडला। दिसान दीस हें वाडत चल्लें आहा आनी आमी जाणां मागता देवा कडेन जे तुजे कोण येता भक्त ताका पाव आनी तो पावता आनी हे आमचे समुद्र किनार आसल्या कारणान हांगा चड म्हत्व आहा कित्याक आदी हांगा फॉरेनर लोक येतालो ताका नांव फॉरेनर फेस्टिवल अजुनूय मुद्दम येता ते पळोवपाक सगळ्या आख्या संवसाराक फामाद आहा। आनी हांगासर दुसरें आमचें कितें आहा एवरीडे प्रोग्राम जाता। आयज आमच्या लगुरूल आहा मागीर सांजचें भजन आसतलें मागीर दशावनाथ आसा दुसरे दिसा मागीर सत्यनारायण पुजा आसता मागीर महानैवेद्य आसता मागीर भजन आसता मागीर प्रोग्राम अशें डेली एक प्रोग्राम सदांच 7 दीस मोठ्या संख्येन लोक येतात आनी बरो हेचो लाभ घेतात। थंयच उन आमी कितें हें आमचें एक स्वप्न आसलें हांगा कोंगोटी की हांगा एक भव्य दिव्य देवूळ जावचें तें आमच्या कोंगोळा स्वप्न आसा ऑलरेडी पुरो जायत येयलां थोडेंशें काम उरलां आमी लोकां कडेन मागता आमी कितें कोणें हांगा फूल ते पाकयेन आमकां हातभार लावचो आनी तेजे लाभ घेवचो म्हणून तोच दुसरो आमी कितें पयशांच्या आर्थीक जशी आमकां कमतरता येयली ताका लागून आमी लॉटरी घातली हांगासर आनी लॉटरी घालून आमकां पोरूय घातलेल्यो आनी उनूय घातल्या ते सगळ्या लोकां कडेन मागता लॉटरी काडून आमकां हातभार लावचो आनी तोच आमचो पी एम आमचो सदांच आमकां हेल्प करता।